तुम्ही माझ्या मासे चौथाशी माझं फाटी फाटी तुम्ही फाटी अंक तरी दिसून मरे इतले पुढे रावले नाही तरी नमस्कार. एक स्पेशल दीस आसा आमच्या सगळ्यां खातीर आणि खास करून आमचे दिव्यांग भाव भयण आसा तांच्या खातीर. तुम्ही आता पळयला आसतले की हो जो रॅम्प आसा बोर्ड वॉक आमी जाका म्हणटा तो मिरामार बीच हांगा आमी केल्लो आसा थ्रू टुरिजम डिपार्टमेंट. सगळ्यांत चड देव करूं म्हणटा आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, त्याचबरोबर तांची पुराय टीम गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्यांनी रेकॉर्ड टायमान हो बोर्ड वॉक हांगा करून घेतलो. आमकां खबर आसा ती आमचे बरोबर हांगा मंत्री सुभाष फळदेस आसा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, त्याचबरोबर डायरेक्टर वर्षा नायक, आमचे कमिशनाचे सेक्रेटरी ता हजीक, जी गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे MD पाप आरोलकर, कुलदीप आरोलकर, नार्वेकर, गॅविन, विश्वेश, मिस्टर बागळे, पुराय सगळी तांची टीम हांगा हजर आसा. आणि विथीन 15 days दे स्टार्टेड द वर्क एंड दे हॅव कंप्लिटेड इट. आमकां खबर आसा की 10,000च्या वयर डेलिगेट्स हे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक हांगा येवपाचे आसा. एंड वी वॉन्टेड टू गिव देम द एक्सपिरियन्स ऑफ द बीच सिन्स दे आर कमिंग टू गोवा. एंड this was the request that we put forward with the Honorable Minister. Within no time, he said it has to be done. Though this is done on a temporary basis for a while, I am sure in coming few months we will have a permanent boardwalk for persons with disabilities in the state of Goa. Once again, I thank him from bottom of my heart, and also to our Honorable Minister Shri Subhash Padesai for taking the lead in organizing this International Purple Fest. Having said that, this is for persons with disabilities. We have Patrick, who is with us. He is the president of Disability Alliance for Inclusive Goa, very active partner with him. We have member of the same association, M. Nandaf, with us. They are actively involved in the overall organization of International Purple Fest, and I'm sure they will use this services of this boardwalk to come to the beach and enjoy the beach, not only during the International Purple Fest, but for the in future as well. Thank you so much. सर नमस्कार. आयज खूब उमेदीची गजाल म्हणजेच आमचे जे दिव्यांग भाव भयणी आयज इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराचो इनिशिएटीव आशिल्लो की एक टुरिजम गोंयान भितर वेगळ्या भशेन जावपाक जाय. जे दिव्यांग आसात किंवा बाकीचे कोणी कसलेय हातून भितर आसात तांकां सगळ्यांक आमचे बीचीस आसात ते एक्सेसिबल जावपाक जाय म्हणून हो एक फर्स्ट इन्स्टन्स तांचो इनिशिएटीव आसा. तांणी वो जो रॅम्प केल्लो आसा अप टू दी बीच एंड अप टू दी सी. सो दीस वील इनफॅक्ट आमचे गोंयान भितर एक रोल मॉडेल जाता. आमी पळयतात की आमचे फुटपाथ्स आसात ते एक्सेसिबल जातात. आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स वी आर ट्रायंग टू मेक एक्सेसिबल. सो एक्सेसिबिलिटी आनीक इन्क्लुजिविटी आनी एक्सेप्टन्स इन दी सोसायटी आर 3 मेजर फॅक्ट्स दॅट द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट इज गोइंग टू गिव यू. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट वी ऑलवेज से दॅट इट इज नॉट अ इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. ही एक चळवळ जावन आसा. तांच्या जिवना भितर ती क्रांती जावन आसा. इट इज अ रेवोल्युशन अँड दीस रिवोल्युशनरी स्टेप्स इज बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम विथ द हेल्प ऑफ आवर टुरिजम कॉर्पोरेशन. तांच्या सगळ्या ऑफिसरांचे हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भितर आशिल्ले रोहन बाब खंवटे, ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर, तशेंच गुरू पावसकर, स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो संचालिका, आमचे डायरेक्टर मॅडम वर्षा नायक, ता हाजीक दी सेक्रेटरी, तांचे सगळे MD आमचे टुरिजमाचे, तशेंच आमचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर्स टुरिजमाचे, हांचे सगळ्यांच्या संयुक्त रित्यान एक अत्यंत बरो इतको पयस म्हाका दिसता 300 मिटर्स वो बोर्ड आसा. ह्या बोर्डाचेर तांणी टेम्पररी केल्लो आसा. टेम्पररी इन अ सेन्स दीस वील गिव एक्सेस टू ऑल दोज पीपल हू आर दिव्यांग. ते जेन्ना बीच एक्सेस करतले ते विज्युअल इम्पेर्ड आसूनी किंवा व्हीलचेअर आसूनी तांकां सगळ्यांक ह्या दर्याच्या लागीं वचपाक मेळटलें. तांकां ल्हारां पळोवपाक मेळटलीं, तांकां दर्यो पळोवपाक मेळटलो, तांकां समुद्र पळोवपाक मेळटलो. आनीक हाजे सारकी उमेदीची गजाल ना. आमी तांकां क्रूज जे व्हीलचेअर एक्सेसिबल आसा ते आमी क्रुजीस थोडे हें केल्ले आसा. तांकां प्रत्येक दिसाक 1000 लोकांक क्रूज आमी एक्सपिरियन्स दितले. तांकां बर्ड वॉचिंग मेळटलें. म्हणजे आमचे नॉर्मल मनीस ज्यो एक्टिविटीज करता त्यो तांकां करपा खातीर प्रवृत्त आमी करतात आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर घडोवन हाडटात. म्हणूनच आयज हो एक आमी प्रत्यय हाडला आसा की
आमकां जर मनान असले जर जाय जाल्यार कितें पर्यंत करपाक शकता. हांव चड वेळ घेना, परत एक फावटी मन काळजांतल्यान टुरिजम डिपार्टमेंट आनी रोहनबाब खंवटे हांचे खूब हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण प्रत्येक वेळार ज्या वेळार आमकां तांची गरज लागता. आनीक गोंय ही एक स्टेट टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची, आनी ट्युरिस्ट आमकां येवपाक जाय. आनी एखादे वेळ म्हज्या घरान जर दिव्यांग आसा जाल्यार हांव खंय फर्स्ट प्रिफरन्स दितलो जाल्यार गोंयान भितर, कारण गोंयान भितर देवळान वचपाक एक्सेसिबिलिटी आसा, गोंयान भितर चर्चीन वचपाक एक्सेसिबिलिटी आसा, आमच्या गोंयचे फुटपाथ आसा ते एक्सेसिबल जाता, आमचे जे आयनॉक्स आसतले किंवा चित्रपटगृहां आसात ती एक्सेसिबल आसा, म्हणजे मोस्ट ऑफ दी हॉटेल्स आसा ती एक्सेसिबल आसा, रेस्टॉरंट एक्सेसिबल आसा. मोस्ट ऑफ दी प्लेसीस इन गोवा यू वील फायंड पर्टिक्युलरली इन पॅनजीम आर मोस्ट एक्सेसिबल आसात. म्हणूनच आयज एक वेगळे तरेन आमी गोंयाक प्रोजेक्ट करता आसतना टुरिजम डिपार्टमेंटान खूब मोठो इनिशिएटीव घेल्लो आसा. खूब देव बरें करूं टुरिजम डिपार्टमेंट एंड आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशन. आमचे बरोबर आज आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर एम्पावरिंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज तसेच सोशल वेलफेअर आणि ड्रिंकिंग वॉटरचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, चेअरपर्सन ऑफ द कॉर्पोरेशन आमचे मित्र बाब गुरू पावसकर, MD GTDC बाब कुलदीप आरोलकर, तसेच सगळे डिपार्टमेंटाचे बाय वर्षा सगळे बाकीचे उपस्थित ऑफिशियल्स हांगा जे आयल्या ते एक तशें सविस्तर आमच्या सुभाषान सांगलें. मेन इम्पॉर्टंट आमकां कळपाक जाय की पर्पल फेस्ट वॉज अ कन्सेप्ट इनिशिएटेड इन गोवा कीपिंग इन मायंड द होल कन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टन्स अँड इन्क्लुजिविटी. दिव्यांग मनीस जे असतात तांकां त्याच सोसायटीन इन्क्लुजीव करून बरोबर व्हरप फुडें हे धोरणान म्हाका दिसता जे विचार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयिल्ले ते विचारधारात फुडें वचपाक सुभाषान तेन्ना ग्रूप मेळून ती संकल्पना फुडें व्हेली आनी पर्पल फेस्ट सुरवात केली. म्हाका दिसता पूर्ण देशान म्हाका दिसता ही पयली फेस्टिवल which takes place in the state of Goa, and we can say that year on year they have been scaling up. हे थर्ड एडिशन सुरवात जावच्या पयलीं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गरज आशिल्ले ताज्या खातीर तांणी जेन्ना आपले विचार मांडले तेन्ना एक आसा की गोवा इज नोन एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन, आनी टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणटकच सन सँड एंड सी आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा, पूण सन सँड एंड सी इज नेवर फॉरगॉटन. आनी ताज्या खातीर तांकांय जे आमचे दिव्यांग भाव भयणी येतात तांकांय दिसता की ते गोंया आयले आनी समज दे आर नॉट एबल टू एक्सपिरियन्स द बीच जाल्यार गोंय येवन कितें काय म्हणून. जेन्ना सुभाष भाऊन आनी आमच्या गुरून जेन्ना विचार मांडले तेन्ना आमी हेच विचार फुडें व्हरपाक बोर्ड वॉक फॅसिलिटीज वॉट एवर रिक्वायर्ड टू एन्श्योर दॅट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑर दिव्यांग कॅन एन्जॉय द सेम थिंग लायक अ नॉर्मल पर्सन वूड वॉन्ट टू एन्जॉय. ताच्या खातीर फॅसिलिटीज कितें जाय त्यो तयार करून घेतल्यो. आय शूड कॉम्प्लिमेंट माय डिपार्टमेंट एंड द GTDC ऑफिशियल्स एंड द आमची होल इंजिनियरींग टीम हू इन अ रिकॉर्ड टायम हॅव एन्श्योर्ड दॅट द बोर्ड वॉक तांकां जाय तसो त्या प्रमाणे डिझायन करून एक्झिक्युशन करून वी आर रेडी फॉर द पर्पल फेस्ट टू गिव देम द एक्सपिरियन्स वॉट दे ऑलवेज फेल्ट दे निडेड. ताजे फुडें दी व्हीलचेअर्स फ्लोटींग व्हीलचेअर्स आनी बाकीचे ऑर्गनायज केला तातूंत म्हाका दिसता फूल एक्सपिरियन्स फॉर अ पर्सन कमींग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जर दर्या सुद्दां ना, समुद्र ना, आनी हांगा येतकच ताका समुद्र दिश्टी पडटा नाल्यार लोणे समुद्र पळयला, उदक पळयलां पूण उदकान भितर वचपाचें एक्सपिरियन्स करूं ना. म्हाका दिसता इज द रायट टायम फॉर अस टू एन्श्योर that thought goes well. I should compliment Subhash and Guru. खास करून they have been continuously with the whole team working day and night to ensure that every facility is available. आमचे पर्यटन खात्यातर्फे we have been happy to associate and ensure that तांकां जी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आशिल्लें तें तांकां करून दिवप satisfactorily to the expectations of the people will be coming down. I convey my best wishes to them. At the same time अशेंच फुडें येता ते विचारधारा घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन जे कितें कंप्लायन्स करून म्हाका दिसता वी नीड टू एन्श्योर अ कपल ऑफ बीचीज विच हेज बीन इन द मायंड ऑफ देम एंड अस दॅट वी नीड टू कीप देम एक्सेसिबल थ्रू आउट द इयर नॉट ओन्ली फॉर द फेस्टिवल. आनी ताज्या खातीर तें कितें जाय पडटलें तें वेगळ्या तरेन फुडें व्हरून वी वील एन्श्योर दॅट एट द अर्लियस्ट with all permissions, subject to all permissions given, we will ensure that these facilities are created on a couple of beaches where the people with disabilities coming in can enjoy Goa to the fullest. I wish them all the best. And आयच्या दिसान सगळे आमचे पॅट्रीक सगळ्या आमच्या सगळ्या भावांक तांकांय म्हणटा की पर्पल फेस्टा बरोबर मॅक्झिमम एक्सपिरियन्सीस टू आवर ब्रदर्स हू बीन कमींग तांकां तांणी दिवन बरोबर इन्क्लुजिविटीची आनी एक्सेप्टन्साची बरी मॅसेज जगभर आनी देशभर दिवची म्हणून. आनी एक तुमकां सगळ्यांक अपील करपाक सोदता हांव गोंयान भितर आमचो व्हीलचेअर टुर्नामेंट व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट इज हॅपनिंग ॲट पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. 12 टिमी आयिल्ले आसात. आमी ब्लायंड क्रिकेट ऑर्गनायज केलो, लीग मॅचीस केल्यो
आनी 4 झोनांतल्यान ब्लायंड क्रिकेटीचे काबार जाल्ले आसा आनी परत एक फावटी आमी स्टार्ट केल्ले आसा व्हीलचेअर क्रिकेट आनीक एक सारकें एक्सायटींग टुर्नामेंट आमकां पळोवपाक मेळटा. काल आमी इनॉग्रेट करता आसतना 1,500-2 हजार लोकांच्या समक्ष आनीक बरे फायर वर्क्सान भितर आमी ताजें व्हडलें लॉन्चिंग केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता दिस इज अ प्लेस वीच इज हॅपनिंग प्लेस फॉर दी स्पोर्ट्स, फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, फॉर दी स्टडीज, लर्निंग आनी बाकीचे सगळे एक्झिबिटींग ऑल दी बेस्ट ऑफ दी इक्विपमेंट्स आनी इम्प्लांट्स आसतले किंवा डिवायसीस आसतले दॅट विल शोकेस. सो सगळे आस्पेक्टान भितर सगळ्यांनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक भागीदार जावचे आनीक आमच्या दिव्यांग भावांक इन्क्लुझीव नेचराचे पर्पल फेस्टिवल सक्सेसफूल करून दाखोवचे. See, we have come on the Miramar beach and you can see the board, it is of red color. It is a feeling of red carpet. Red carpet for the person with disability. And the state government, the disability commissioner, Taha sir, Varsha madam, anytime we are approaching them for anything, they are always there to support us and to do the things. Our minister sir also has always been supportive, and whatever we go up, our proposals we put up to them, it is seen that it is completed. And just last week we went on the boat cruise on the Santa Monica, where I want to thank Rohan sir, our tourism minister, for arranging this boat ride for the person with disabilities. We saw more than almost all the disabilities persons were covered, and this is a good start. We inaugurated this board. It is so nice and smooth for the wheelchair user. Thank you very much. हिंदी में चलेगा. हमें बहुत अच्छा लगा, आज बहुत स्पेशल फील हो रहा है हम लोगों को. हमेशा पावस्कर सर और ताहा सर ये सब लोग, वर्षा मैम और हम सर लोगों को नहीं याद रहता नाम, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा. सबको शुक्रिया, थैंक यू सबको. बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल स्मूथ बना. हम लोग यहाँ तक पहले आ नहीं पाते थे, पर परेशानी होती, लेकिन अभी लग रहा है पर्पल फेस्ट हम लोगों के लिए बना के बहुत अच्छा किया. हर चीज़ बहुत अच्छी होती है पर्पल फेस्ट में, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. This will follow, and we will identify some more beaches, and we will see that what is the experience. This is the first experience that we'll share. Any improvements required for this kind of beaches, we will come out with more technical features in that. मिनिमम वन बीच तरी घेतलेत नॉर्थ आणि साऊथ. सर तुम्ही लास्ट टाइम एक व्हीलचेअर हे केल्लें न्ही, ते डायरेक्ट ते आता येतले व्हीलचेअर्स आसली, फाल्यांच्यान स्टार्ट जातली आमची व्हीलचेअर्स येतली. फ्लोटिंग व्हीलचेअर्स आसतली, उदकांक बी एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळटलो, बिचार एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळटलो. अ डिफरंट कायंड ऑफ व्हीलचेअर्स वीच आर डिझायन्ड फॉर दीस पर्पज बाय IITians. ओके, थँक्यू. Disability rider allegation that they will do the protest against the Purple Fest. We don't want to comment on anybody because disability rights, in a way that they suggest some of these things, we adopt to it and we do all possible. We cannot, we should not be imagining that everything we will get overnight. This is a slow and steady change that is happening, and happening for the betterment. Why are you concentrating on disability? There are so many hundreds of NGOs who will talk about good things, also project them. ना हिंदी नहीं. आज घे तू हिंदी वाला हिंदी के ना ओय तुमका फोन स्लोप मारतो पडून पोवपाक केला.
व्हीलचेअर असताना कोणाक तरी हांगा दोन म्हणजे दिसता जाल्यार कोणाक सांग लेवल मारीत वच फाल्यां आमी सगळे ट्रायल्स करता लेवल मारीत